नमस्कार येवकार गोवा टुडे दीप्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। चारपट टॅक्स डेव्होल्यूशनाची गोयची 16व्या वित्त आयोगाकडेन मागणी। आयोग म्हणटा गोय गिरेस्त राज्यांच्यो फुकट्यो फ्रीबी आमी कंट्रोल करूंक शकना, सुचोवंक शकता। आयोगा मुखार मंत्र्यांच्यो हजारांनी कोटीच्यो मागण्यो। माविन म्हणटा चड फंड हाडूंक यत्न। टुरिझमाक 1200 कोटी, आयटीक 5000 कोटींची मागणी। दत्ता नायकाच्या अटकपूर्व जामिनाक पुलिसांची हरकत। पुरावे एकठांय करूंक जाय कस्टडी। वक्तव्याक लागून कायदो सुवेवस्थेचो प्रस्न। अंतरीम थकाय ना, फाल्यां निकाल। आदल्या आमदारांनी राज्यातल्या समस्यांविशीं चीट बरोवची। विधिकार दिसा मुख्यमंत्री उलयलो। अधिवेशनाचे दीस उणे केल्ल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान काढली खरडपट्टी। शेक बारांक बंद करपी पुलीस तोपयांक कंट्रोल करूंक फेल। आमदार मायकलान उक्तायली तिडक। कळंगूट, कानोळे, बागा वाठारांत खंय 600 मायज तोपये। दोन 2027च्या विधानसभेक बीजेपी मगो युती जाल्यार आमदार विकते घेवपाची गरज पडची ना, दीपकाचो सल्लो। मगोक जाय 7 ते 8 सुवाती। दीपकाची प्रायोरिटी प्रियोळ। आणि इन्कम सर्टिफिकेट फॉर्जरीचे केशीन फोंडेचो नगरसेवक शिवानंद सावंताक अटक। म्युनिसिपालिटीच्या सीओन केल्ली पुलीस कंप्लेंट। खबरो विस्तारान। प्रकल्पांक दिता तो पैसो राज्यांनी फुकट्या स्किमींचेर मोडपाचो आसना। राज्यांक सुचोवंक शकता मात कंट्रोल करूंक शकना। आयोगाची प्रुडंटाक जाप। गोंय गिरेस्त राज्य आशिल्ल्यान टॅक्साचो केंद्राकडच्यान डिव्होल्यूशनाचे वांटप गोंयच्या आड वता। गोंयान 16व्या वित्त आयोगाकडेन डिव्होल्यूशन 4 पट वाडोवन मागला। 32,000 कोटींचे प्रस्ताव, 90-10 प्रमाणात मागणी। काय राज्यां केंद्राकडच्यान उदरगतीच्या नावान निधी मागून घेतात आणि फुकट्या स्किमींचेर मोडटात। ताचेर प्रुडंटान 16व्या वित्त आयोगाक प्रश्न केलो। If the money is given for projects, then that money has to be used for the projects. That cannot be used for freebies. Finance Commission can raise that issue in the interest of the overall macroeconomic stability. So the Commission can say something at a more general level, but it cannot control the. Obviously, it should not control the how the state governments choose to spend their money. गोंय गिरेस्त राज्य आशिल्ल्यान डिव्होल्यूशनाचे वाटप गोंयच्या आड वता। Poorer states which are less able to raise their own revenues are given some extra hint. So income distance basically says that the poorer the state, the larger the devolution based on that criterion. Now on income distance criterion, 15th Finance Commission had divided 45% of the divisible pool. It's quite substantial. Goa, which is a richer state, and so that goes against Goa. So that Goa has said reduce that to 30%. Goa has also introduced a new criterion suggested, which is called the Sustainable Development Goals. And on Sustainable Development Goals, which the 15th and no past commission has used, 12.5% of the divisible pool, according to Goa, should go based on the achievements on the Sustainable Development Goals. केंद्राच्या येवजण्यात नॉर्थ ईस्ट राज्यांक मेळटा ते प्रमाण 90-10 फॉर्म्युलाचेर गोंयाक ग्रांट दिवची म्हूण सरकाराची मागणी। आम्ही हे एक्सप्लेन केला की कन्सिडरिंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जसो 90-10 फॉर्म्युला फॉर द CSS स्किमी खातीर आसता, द सेम फॉर्म्युला शूड बी इम्प्लिमेंटेड फॉर द गोवा स्टेट एज अ 90-10 because Goa is the smallest state, is a coastal state, but achieved all the parameters in the country.
Goa should be projected as a model state in a country. It is a Vikasit Bharat 2047 चा प्लॅन असा. गोवा विकसित गोवा 2037 जावपाचो विचार करता. म्हणून एज अ मॉडल स्टेट प्रमोट करपा खातीर आमकां फॉर दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर हाच्या खातीर 15 फायनान्स कमिशनान रिकमेंड करचें हें आमचें म्हणणें. हें आमी सगळ्या जाणांनी तांच्या मुखार मांडलेलें आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 16व्या वित्त आयोगा मुखार गोयच्या मंत्र्यांनी आपापल्यो मागण्यो दवरल्यात. माविन म्हणटात चडांत चड फंड पदरान घेवपाचे नजरेन आमच्यो मागण्यो दवरल्यात. दिव्यांगांक सरकारी बिल्डिंगांनी एक्सेसिबिलिटी तयार करूंक फंड मागला. टुरिझम आनी IT मळा खातीर 6,000 कोटी मागल्यात. रोहन खवटे सांगता. To get more funds from the 16th Finance Commission with the proper presentation. That is what we did. In Goa, I said they are rural-urban. Urban areas get more funding. Big rural areas you get less funding. So rural-urban. That's why we should, as panchayats, get more funds. We hope to get more devolution from the center. Right now it is 0.378%. We said the devolution of funds has to be at least 1%. They have a very considerate view as far as Goa is concerned. Even for my sector, I think they would give a sizable consideration. The disaster management is concerned and the waste management is concerned. Fund for that. Around we have asked, I think around 37,000 crore rupees. That's what we have. So on all River navigation, आम्ही एक साधारण 600 crores मागले आसा. We have a huge length of 90 kilometers navigable route in it. So तातूंत भितर 600 crores आणि empowerment of person with disabilities हाच्या खातीर आमी पयशे मागले आसात. 800 schools आणि बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा पळय न्ही त्यो आमकां एक्सेसिबल करपा जाय, इन्क्लुसिविटी हाडपा जाय. त्या हेरिटेज पॉलिसी भितर टेम्पल्स आसतले, चर्चीस आसतले, केव्स आसतले, फोर्ट्स आसतले, हांकां रिनोवेट करपा खातीर, रिस्टोर करपा खातीर, प्रिजर्व करपा खातीर, कन्जर्व करपा खातीर आमी 100 crores मागले आसात. आता सी सायड आमी पळयले दर्या इरोड जावंक लागिल्लो आसा. सँड इरोड जाता. सँड इरोडाक समज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट खंयच्या तर तांकां सपोर्ट जाय पडटलो. आमी म्हाका दिसता ITक जवळ जवळ 3,000 सुमार मागल्या आनी हाका टुरिझमाक जवळ जवळ 1,500 मागले आसा. ते कितले मेळटले तेन्ना उलय. 2014 सेंट्रल गव्हर्मेंटान सपोर्ट केल्ल्या कारणान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस जावपाक लागला. पूण इतलो जाय तसो जावना. पूण आमकां खंयच्या दृश्टीन जाल्लो जाय. एक म्हणजे एज्युकेशन, दुसरो म्हणजे हेल्थ, तिसरें म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट, चौथे म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट, पांचवें म्हणजे एग्रीकल्चर. आमकां हूंय ना हूंय गोंयकारांक सदांच अन्याय जाल्लो आहा. आनीक इन द ऑलमोस्ट 32,000 crores रीण जाल्लें आसा. आनीक देर इज नो फिक्स. इफ यू लूक 42%, द फिगर्स आर 42% that is distributed as central taxes to the states. Out this 42%, Goa gets only 0.368%, which is about roughly 3,300 crores in central taxes. So I believe this is very less. आणि कोणाक कन्सल्ट करूंक ना, ओपोजिशनाक कन्सल्ट करूंक ना. आमकां स्पेशल ट्रिटमेंट दिवचो, कित्याक आमकां 2 फायनान्स कमिशनाक चुकले. हे कोंकणी स्पिकींग लोकां खातीर चड करून हांगा आमी हाय एज्युकेशन आहा आनी लेस एम्प्लॉयमेंट आहा. सो ताका ग्रांट दिवचे आनी इकॉनॉमी बूस्ट करची. सो डबल इंजीन आमकां कांय पावना आनी ताणी पावचें हो आमी डिमांड केल्लो आहा. मागीर जे पयशे जिल्ला परिशदेक पावता वो जे डिवोल्युशन ऑफ पावर्स म्हणून जाता हे डायरेक्टली सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां दिवचे. म्हणून जे तुमी पयशे दिता ते पयशे टायम टू टायम येना. म्हणजे आता 15th कमिशन जे आहा ते 21 आसून 26 म्हणजे 31 मार्च नेक्स्ट इयर 2026 हो बजट दिल्लो आमकां. तितूंतले 700 crores have been recommended and have been confirmed by the union, state union finance. ते 700 कोट्यांतले till July 2024 1 रुपया पासून हांव घेवना. So from 2021 till now, from 700 crores 0 rupees have come. दत्ता नायकाच्या अटकपूर्व जामिनाक काणकोण पुलिसांचो विरोध. पुरावे एकठांय करूंक कस्टडी जाय. दत्ताच्या मठ पुरय देवळा विशीं वादग्रस्त वक्तव्याक लागून कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासला. पुलिसांचो कोर्टान आर्ग्युमेंट. मडगांव जिल्लो सेशन्स कोर्टान निकाल शुक्रारा दवरला. अंतरीम थकाय ना. फोंड्या पुरोहितांची दत्ता आड 5वी कंप्लेंट.
मठ आनी देवळा विशीं केल्ल्या वादग्रस्त वक्तव्याक लागून उद्देजक दत्ता नायकाचेर काणकोण पुलिसांनी FIR केला. दत्ताचो मडगांवां जिल्लो आनी सत्र न्यायालयांत अटकपूर्व जामिनाक अर्ज, मात पुलिसांनी जामिनाक हरकत घेतल्या. पुरावे एकठांय करपाक दत्ताची कस्टडी जाय. वक्तव्याक लागून गोंयभर कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न उप्रासला. पुलिसांचो कोर्टात आर्ग्युमेंट. दत्ता नायकाचो आदवोगाद म्हणटा वक्तव्याक गुन्यांव जायना, अब्रू लुकसाणीचो दावो जावं शकता. This is his opinion. In fact, he has also clarified that the word loot and Partagal Mutt should not have been there. They were inadvertent. And at the most, it could be defamation. It can never be a crime under 295A or 299 of the BNS. And I don't understand why he is required in custody. Anyway, it is fixed for orders tomorrow. Tomorrow afternoon. मजगती भगवान परशुरामा विशीं नाका जाल्ले बरयले आनी देवळां आनी मठा विशीं नाका जाल्ले उलयलो म्हूण पुरोहित ब्राह्मण संघान दत्ता नायका आड फोंड्या पुलिशेंत कागाळ केल्या. मठ मंदिरां जी आसा अथवा ब्राह्मण सुद्दां जे आसात, भट सुद्दां जे आसात, ते देव, देश, धर्म आनी समाजाची सेवा निश्ठेन करतात. अशें सगळें आसतना समाजांत विद्वेश पसरवणारे लिखाण आनी वक्तव्य करून श्री दत्ता दामोदर नायक आणि कितें साधला हेंच कळना. गोंयचो लोक अशी चिथावणीखोर वक्तव्यां वाचून अथवा आयकून अशा विधानाक केन्नाच बळी पडचो ना आनी समाजांतलो सलोखा आनी बांदिलकी कायम राखतलो असो विश्वास हांव व्यक्त करतां. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. आदल्या आमदारांनी तांकां राज्यांत दिसता त्यो समस्या, इश्यू, प्रश्न पत्रा वरवीं म्हाका कळोवचे. मुख्यमंत्री गोंय विधिकार दिसा निमतान उलयलो. संबंदीत खात्या मार्फत ते इश्यू तडीक लावपाचे मुख्यमंत्र्यांचे आदल्या आमदारांक उतर. विरोधी पक्ष फुडारी युरीन म्हादय कसिनोचे इश्यू काडले. म्हजें सरकार म्हादय राखपाक आनी पर्यावरण राखपाक 100% यत्न करत आसात म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. गोंय विधिकार दिसा निमतान तो उलयतालो. गोंय सरकार आपल्या परीन 100% ह्या सगळ्या आयद्यातले म्हादय आसूनी किंवा गोवा क्लीन अँड ग्रीन हाच्या खातीर आसूनी हो सदोदीत आमी प्रयत्न करीत आयिल्ले आसा आनी ते जावचे सदोदीत पळयता. त्या खातीर तुमच्या नजरेंतल्यान खंयचीय जरी गजाल आयली, ॲडमिनिस्ट्रेशनांतली आसतली, राज्यांतली लॉ अँड ऑर्डर कसलीय गजाल, म्हणजे तुमकां दिसता ती सजेशन्स तुमी जर वैयक्तीक म्हाका जरी इन रायटिंगान धाडली आसत जाल्यार ती इन द स्टेट इंट्रस्ट म्हाजें सरकार ती फुडें व्हरतले हाजी हांव तुमकां ग्वाही दिता. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव म्हणटा अधिवेशनाचे दीस उणे करून सरकार विरोधकांचो आवाज बंद करता. लोकशाय खंय चल्ल्या असो युरीचो प्रश्न. पयलो म्हणटाय तो लायफ लायन म्हादय, दुसरो म्हणटाय तो द कसिनो इंडस्ट्री. दिस इज समथिंग दॅट नीड्स अ लॉट ऑफ डिबेट. द स्टेट असेंब्ली विच इज अ मजेस्टिक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी टुडे according to me is lost if we see what is happening today. The way the assembly is being curtailed, I think when the honorable speaker says that the decision is taken by the government, but no doubt where are we heading if the voices of the opposition are stifled, are curtailed? Where is democracy heading? गोयच्या तरणाट्यांक विधानसभेचे कामकाज कळचे म्हण ह्या फोरमान युथ पार्लमेंट लेगीत सुरू केला अशें म्हणीत सभापती रमेश तवडकरान तोखणाय केली. विधानसभेचें कामकाज जें आसा की तें कामकाज नवी पिढी पर्यंत पावपा खातीर म्हणजे यूथ पार्लमेंट हो एक कन्सेप्ट आसा तेजी आनीक वर्सां ते आमी विधानसभेच्या ह्या फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी चलयतात आनी ताचो फायदो निश्चितपणे म्हाका दिसता. नवी लिडरशीप जी आसा न्ही ती एस्टाब्लीश जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान किंवा नवीन तरुणांक जे आसा न्ही विधानसभेचें कामकाज किंवा गोंयचें प्रतिनिधीत्व करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ताका फायदो जावं येता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. मध्यानराती 12 म्हणल्यार शेक बंद करतात, मात उत्तरेन ट्युरिस्टांक पिडपी तोपयांचे कितें? मायकल म्हणटा तोपयांक कंट्रोल करूंक गोंय पुलीस फेल. गोंयचे ट्युरिझम सांबाळूंक तेंचो धंदो 12 बंद करूं म्हणून सांगपाक आनी काय ना. आनी ते कोण आहा ते कोणाचे सोयरे ते? हांवें एकदां सीएमाक विचारलें. सीएम म्हणालो दे हॅव टू इमिडिएटली स्टॉप इट इफ इट इज हॅपनिंग. I have not allowed anybody on the beach. Tourism Minister is on record. He has said I have not allowed anybody on the beach.
सो हे कोण, हे आम्ही जे म्हणटा सोयशी लोक जे बिचार भोंवता कांदोली ते कलांगूट आणि बागा, हे सगळे सेलर हे कोण? So if I am a tourist, if I have come on the beach, I don't want any hassle. Somebody coming and asking me 10 times. एकलो येलो तो गेलो दुसरो येलो, म्हणजे हे फ्री फॉर ऑल जाला. जे बिचार जे गोवा पुलिस काम करता ते सारखे काम करिना, हो माझो चार्ज. We only want tourism in our coastal belt, entire state of Goa, to run smoothly, to run perfectly. Whatever needs to be done on that front by the stakeholder, जे स्टेकहोल्डरांनी कितें करूंक जाय आनी जे सरकारान कितें करपाक जाय तितले करचे. बरे ट्युरिजम आमी इंडियन ट्युरिस्टांक आनी फॉरेनरांक दिवया. तितून हे जे आमकां टावर्स बावर्स कोण ते बीच सेलर्स हे ते आहात तितून तांकां काबार करपाची गरज आसा, म्हणजे बंद करपाची गरज आसा, थिंगासून तांकां काडपाची गरज आसा. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक बीजेपीन मगो बरोबर युती केल्यार सरकार करपाक विकते आमदार घेवपाची गरज पडची ना, मगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराचो सल्लो. लोकांक खंय मगो बीजेपी युती मानवता. 7-8 सुवाती मगोक मेळच्यो म्हूण खंय यत्न आसतलो. प्रियोळा जिखूंक आनी 500 सुमार मतां पुरो, दीपक ढवळीकार उलयला. आमचे दोगांचे दोन्ही पार्टीचे कशें आसा की आमी समविचारी लोक आसा, समविचारी लोकां बरोबर आनी आमी पयलीं युती केली थंय आमी सदांच सक्सेसफूल जाले. वोटराचो जो कॉन्सेप्ट आहा तो MG BJPचे एलायन्सा कडेन आहा. वोटराक नायदर BJP फूल मेजॉरिटी दिना नायदर MGक दिना. तो कॉन्सेप्ट दोगांचो मेळून आमकां 50% वोट्स येता दोगांकूय मेळून. त्या खातीर ह्यो युती उरची म्हूण आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी MG BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली 25 सीट गोंयाक मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती उरची ना. आमचो सदांचो डिमांड आसता न्ही 7-8 सिटाचो, पूण ते आतां तेची सर्वे जातली, सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी त्या प्रमाणे ठरतलें न्ही. हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. सो तुमी कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले? फोंडा तालुका भितर करतलो. हांव कुमारजुवा वचूं शकता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसा तर पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10,000-11 हजार मतां कोणूच काडूं शकना. प्रियोर जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 मतां. तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? हय. दुसरो म्हाजो शिरोडाय आसा, जाय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता. एलायन्स हें आसूंकूच जाय. एलायन्स ना जाल्यार मागीर विकते घेवचे लागतात. घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. बोगस इन्कम सर्टिफिकेटीच्या प्रकरणात फोंडे पुलिशेन फोंडे नगरपालिकेचो नगरसेवक शिवानंद सावंताक अटक केल्या. 16 डिसेंबर 2024 पालिकेच्या सीओन हो इश्यू मुखार हाडून पुलीस कंप्लेंट केल्ली. प्रकरण सिरियस म्हूण सीओ उलयल्लो. बेरेस्तारा नगरसेवक सावंताक अटक केला. एफडीएचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कळंगूट वाठारांत शेक मालकांक तोपयो. फेक एफडीए अधिकाऱ्याचेर FIR करचो म्हूण मंत्री विश्वजीत राणेचे एफडीए संचालकाक निर्देश. बेसबरी कोंकणी उलोवन फोनार शेक मालकांकडच्यान पयशे मागतालो. पयशे दिले ना जाल्यार परिणाम भोगचे पडटले म्हूण खंय धमकी दितालो. शेक मालकांक अलर्ट. म्हापशा पालिकेचो इन्स्पेक्टर नरशिव राठवड म्हणटा ताची बायक कोणे तरी चोरली. सांजवेळार नुस्त्या मार्केटा कडेन गाडी पार्किंग लॉटान पार्क करून तो खंय ड्युटेक मार्केटान गेल्लो. परत येवन पळयत जाल्यार गाडी गायब. राठोडान म्हापशा पुलिशेन कंप्लेंट केल्या. तपास चल्ला.
म्हापसा पालिकेचो मार्केट इन्स्पेक्टर नरसिंह रातवड म्हणटा ताची मोटारसायकल चोरली. इन्स्पेक्टर रातवड खंय सांजेच्या वेळार ड्युटेक म्हूण म्हापसाक नुस्तें मार्केटात गेल्लो. 5:30 वरांचेर सुमार ताणें आपली मोटारसायकल पार्किंगेंत लायली आनी तो मार्केटात गेलो. राती 8 वरांचेर परत आयलो जाल्यार पार्क केल्ल्या जाग्यार बायक नाशिल्ली. ताणें पयलीं लागसार आनी खंय दिश्टी पडटा जाल्यार सोदली. ताच्या उपरांत ताच्या लक्षात आयलें की आपली बायक कोणे तरी चोरली. ताणें म्हापसा पुलिशेंत आपली बायक चोरयेक गेल्ल्याची कागाळ नोंद केला. पुलिसांनी तपास सुरू केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. प्रुडंट मिडिया नेटवर्कान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा बेळगांव एक्सपो 2025च्या पयल्या आवृत्तीचे दनपरां सभापती तवडकराच्या हातान उक्तावण जालें. 9 ते 11 जानेर मडगांवां BPS स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्सांत थाटिल्ल्या ह्या एक्सपोंत 66 स्टॉल, सकाळी 11 ते राती 9 मेरेन एक्सपो लोकांक उक्तो. बेळगांवचे ट्रेडर गोंयकारांचे दारी. एक्सपोंत टेक्स्टायल, खाणा जिनस आनी एंटरटेनमेंटूय. प्रुडंट मिडियान पयल्याच फावट अशा तरेचो बेळगांव आनी गोवा हांचे एक दुहो जोडपाचो जो एक खूब मोठो कार्यक्रम आनी सगळी शॉप्स जी आसा न्ही एका जाग्याचेर आयोजन करून आनी आमकां एक बरी मेजवानी आमकां दिल्ली आसा आनी ताचो आस्वाद आमी सगळे जाण गोंयकारांनी घेवपाचो आसा. अशा तरेचो एक सुंदर कार्यक्रमाचें आयोजन केलां म्हणून तांचें हांव खरें अभिनंदन करतां. बेळगांव साकून हांगा मडगांवां किंवा गोंयांत काडलें आसा की तांकां निश्चितपणे आसा ताचो एक जागृती अवेरनेस आसा न्ही की 3 दिसान जरी आसलें जाल्यार बऱ्याच वेळाचेर मागीर हांगच्यान जी शॉप आमी सोदून वचपाक शकतले. म्हणजे आमकां सवाय मेळटा आसत तर जायत न्ही, बरो माल मेळटा आसत तर जायत न्ही. आमी निश्चितपणे आसा गोंयकार आमी सोदपाक वतले आनी त्यामुळे निश्चितपणे ताचो फायदो सगळ्या गोंयकारांक जातलो आनी तुमी करून घेवचो अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आनी परत एकदां हांव प्रुडंट मिडियाचे अशा तरेचो एक सुंदर असो कार्यक्रम आयोजन करून की आमकां फुडल्या वर्साक ताच्या पेक्षा मोठ्या प्रमाणात किंवा आनी 5-10 वर्सां तर एक खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपो किंवा जे शॉप्स घातलेले आसा तांकांय ताचो एक अनुभव किंवा ताचे कॉन्फिडन्स मेळटलो आनी ज्यामुळे म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांनीच एक पयल्याच फावट प्रयोग आसले कारण जे आसा की सगळ्यांनी ताचो अनुभव घेवया आनी त्यामुळे परत एकदां प्रुडंट मिडियाचे हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. ह्या वेळाचे म्हाजे 2 शब्द सोयता. आज हांगा सगळे बेळगांवचे व्यावसायिक हांगा आयिल्ले आसा. वेगवेगळो म्हणजे खडे बाजारांतलीं दुकानां, तुगेले भितर शापूरची दुकानां, अशी वेगवेगळे हातूंतलीं दुकानांनी तांणी हांगा स्टॉल घाल्ले आसा. म्हाका आनंद जाता की बेळगांव आनी मडगांवकार हांचें एक जें रिलेशन आशिल्लें तें परत एस्टाब्लीश जावपाक प्रुडंटान मेजर रोल पे केला म्हणून हांव प्रुडंट मिडियाचें अभिनंदन करता की तांणी हो बरो हें दिला, एक्झाम्पल सेट केला. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.